हे सेशन इनॉग्रेट केलेलं आसा. हरे कृष्ण. थँक्यू, धन्यवाद. तशींची अनुपमा माताजी खंय कीर्तन केलेलं खातीर चंद. हरे कृष्ण. राधाकुंड प्रभु, मुरलीधर शरण प्रभु, सखी शरण माताजी का आणि एंटायर भागवत पुराण कोंकणी का टीमाक धन्यवाद करता की त्यांनी हे किंचित रूपार सेव करच्याक अवसर दिलेलं आसा. तशींची आज उपस्थित पुरा वैष्णव जनांक पुरा जना दंडवत प्रणाम करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन हे सेशन मुखार सरता. आयज सेशनाची पॉवर ऑफ प्रेयर्स तो ಸ್ವಲ್ಪ एक सांग प्रेयर्स करून सेशन स्टार्ट करूया. अबाउट 40-45 मिनिट्स खातीर आमी हे सेशन घेवया. सो अबाउट 8:30 ते सेशन एंड जाता. कलकलीन प्रार्थना करून हे सेशन चांग रूपार आमी पुराजन कसन की एक चांग कार्या खातीर ओट्ट जालेलें आसा. सो आमी देवालय प्रार्थना करून हे सेशनान मुखार सरूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि आयचे दिवस चांग दिवस गौडीय वैष्णव परंपरा नरोत्तम दास ठाकूर म्हणून एक व्हड संत जावन अशी ती आणि मस्त सकड बुक मस्त सकड काव्य ग्रंथ शास्त्र इत्यादी मस्त सकड गौडीय वैष्णव भजन आम्ही म्हणतात ते अर्ध पुरा तांनी बरयलेलें. ऍक्च्युली गुरुवंदन दुखून पुरा हे सो तांगेलें एक वंदन करून आयचे दिवस तांगेलो आविर्भाव दिवस जन्मतिथी. सो आमी तांगेले उडगास करून हे सेशनांत मुखार सरूया. तांकां भक्ती रत्नाकरान तांगेले खातीर ते श्लोक केलेले आसा. कुमार ब्रह्मचारी सर्व तीर्थदर्शी परम भागवोत्तम श्रील नरोत्तम दास. सगळ्यांची त्यांनी तांगेले जीवन ब्रह्मचर्य पालन करून मस्त सकळे श्लोका अर्थ की मस्त सकड धर्मक्षेत्र तीर्थक्षेत्र चमकलेली आसा ती आणि सर्व तीर्थदर्शी आणि भक्तांतू व्हड परम भक्त जावन आशिल्लीं त्यांनी म्हूण सांगिल्लें आसा. नरोत्तम दास ठाकूर बाई ते कृष्णा लिलांतू राधा राणी सेवक जावन चंपक मंजरी म्हूण तांगेले लिलांत आशिल्लीं त्यांनी आणि ते मत्स्य सकट त्यांनी भजन बरयलेलें आसा. कितले की सकट भजन ग्रंथ भक्ती विषय भक्ताल विषय गोस्वामी जनाल विषय गौरनितायल विषय मस्त सकट ग्रंथ बरयले राधा कृष्णा विषय आणि भारी एक चंद कोण तांगेले मस्त सकट ट्यून्स जात बेंगॉली लँग्वेजांत तुजी मस्त सकट भजन आसा. आणि तांगेल पुरा भजन तू आणि शास्त्रात सिद्धांताचो उपयोग करून भारी एक रूपार म्हळ्यार भक्तीन तू मुखार सुन वच्चे स्फूर्ती तसलें तसल पुरा तांणी बरयलें भजन. प्रभुपाद स्वाम्यांक तांगेल भजन म्हळ्यार भारी प्रीत आशिल्ली आणि मस्त ऑकेजनारी तांणी नरोत्तम दास ठाकुरान तांणी भजन म्हणलेलें आसा. तांगेल भजन प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें आसा की शास्त्रा दुखून बिलकूल तांगे शास्त्रांत तांणी तांगेल भजन कांय अंतर ना म्हण त्या प्रकार सांगिल्लें आसा. आणि मस्त पंत प्रभुपाद स्वामी भागवतम तांणी लेक्चर दिता आशिल्लीं ते नरोत्तम दास ठाकुरान भजनाचे पद्यावळीतून ते भजनाचे अर्थ सांगून ते भागवतमांत क्लासांत तांणी सांगता आशिल्लीं ती. आणि आयचे सेशन पॉवर ऑफ प्रेयर्स आणि नरोत्तम दास ठाकुरान एक ग्रंथ तांणी बरयलें ताचें नांव प्रार्थनाची आणि आणि विंगड एक आशिल्लें प्रेम भक्ती चंद्रिका म्हूण हें तांगेलें 2 फेमस काव्य आशिल्लें तांणी मस्त सकट बरयलें आसा. सो तांगेलें हाजें वंदन करून तांगेले आशीर्वाद घेवन हें आमी सेशना मुखार सरूया. हे सेशना स्ट्रक्चर बेसिकली अशें आसतलें की आमी सुरे पळोवया प्रार्थना म्हळ्यार कशी एक सगळ्या विश्वांत तें एक पुराजनान पालन करचें सिद्धांत खंयचेय धर्म कसो नय आसूं आणि ಸ್ವಲ್ಪ एक आमी एक दृश्टांता खातीर ಸ್ವಲ್ಪ प्रार्थना पळोवया विंगड भक्तान कसं म्हणलेलें आणि वैष्णव जावन आचार्यान तांणी प्रार्थना करता तांगेल कसं एक भावन आसता आणि एक प्रॅक्टिकल ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स प्रार्थने विशय त्या आमी हे सेशनांत कवर करू. सो हे 4 पॉइंट नेक्स्ट 40-45 मिनिट्स आमी कवर करू ट्राय करू. सो आतां पळयताना प्रार्थने विशय पळयताना
आमगे हृदया दुखून म्हणजे कसं एक लँग्वेज जाव का म्हूण ना म्हणटात पळय हृदयान दुखून कसन की एक कष्ट असो सुख असो त्याने एक आमकां स्वाभाविक रुपार आमी देवा कसन की एक सांगचे मन जाता आणि कसं स्पेशली कष्टांत आसतना स्वाभाविक रुपार आमकां देवाल उडगास करून आमकां येता आणि ते खंयचेय कल्चरांत असो म्हणल्यार अशी काही नाही की खंयचे धर्म खंयचे वर्ग खंयचे जाती दादलो मनुष्य बायल मनुष्य चेडूं वा कसं ना तांतू लँग्वेज प्रार्थना म्हळ्यार आणि इतली की प्रार्थना म्हळ्यार देवाल नमगतल तर आसचीची जे देवा नमग नातील नास्तिक जन असं एथिस्ट म्हणता ती तांणी प्रार्थना करता ती विंगड कसं तांणी पालन करच ना नास्तिक जन जाल्यार नास्तिक जन वय प्रार्थना करता ती अशी देवा प्रार्थना करची नाही तांणी जाल्यार तांकां कसं की एक कळना असं सायंटिफिकली वय प्रार्थना केल्यार कसं की एक मन शांती मेळटा कसं की म्हणून ताका नास्तिक जन वय प्रार्थना करता ती सो त्या प्रकारारी त्या प्रार्थनेचे कसं आणि कसं नाही म्हणतात पण आम्ही एक आनीक एक सिद्धांत आमी मनावर तशी असं म्हळ्यार आम कसं नाही एक आश असल्यार त्या प्रकृतीन ताजें आयोजन केलेलें आसा अरेंजमेंट आसा आतां आमकां ताण आयल्यार उदक आसा पिवशाक भूक लागल्यार खावचे वस्तूस प्रकृतींत तशींच आमगेले एक मनांत आश आसता की आमी खंयचे एक हायर पॉवर आवटू म्हणल्यार कसं की एक शक्ती आसा दिव्य जावन कसं की एक शक्ती आसा खंयच्यान हें पुरा हें ब्रह्मांड चलता कसं की एक पुराजनाकूतच कसं की एक हायर पॉवर आसा म्हूण अशी न्हय सूर्य टायम मारी सकाळी सूर्योदय जाता इतले परफेक्टली पुरा नेचर चलता सीजन कसं की एक पॉवर आसा म्हूण पुराजनाकूत आसा सो ते पॉवर आवट टू कनेक्ट करचें खंयचेय कल्चर असो खंयचेय संस्कृती असो ते पॉवर आवट टू कनेक्ट करच्याक ते एक प्रार्थना एक माध्यम जाता आणि हें रिजनेबल आमी म्हणटात पळय हें कन्क्लुजन एक करूं येता की अशी आमगेले एक मनांत कशी ताण आयल्यार उदक पिवचें आसा उदक आसा प्रकृतींत तशी ती आमी पळोवं येता की आमकां एक प्रार्थना करची कसन की एक हायर पॉवराक आमकां म्हणटात पळय ते एक आश आसता की आमी रक्षण करी म्हूण कसं की एक आमगेलें मन येता खंयच्या की नमगून घेता ती ताजें न कळटा की एक कसं की दिव्य सान्निध्य आसा देवालें कसं आमकां पावता प्रार्थना कनेक्ट केल्यार म्हणून आणि प्रार्थना एक प्रकार पळयल्यार खंयच्या रुपार म्हणल्यार शारिरीक सायकोलॉजिकल आध्यात्मिक रुपार पुरा हाजेर ते प्रार्थना खंयच्याय विशयांत असो आर्मी जावं कसं खंयचें ऑर्गनायझेशन असो खंयचें फील्ड असो पुरा जनाल तांगेली एक प्रार्थना आसताची सो हें म्हणटात पळय एक आमगेले जनसामान्य आनी आमगेले नित्य जावन आशिल्ल्या जिवनाचो एक व्हड भाग खंयचे खंय भूमंडलांत खंय ब्रह्मांडात खंय राबता आसच्या पुरो आमी प्रार्थना म्हळ्यार एक व्हड विशय आणि पुराजनाले एक्सपिरियन्स आसतलेंचे अनुभव आसतलेंची कसं कष्ट आसतना ते प्रार्थना करतात आमी कसं की एक चिके म्हणटात पळय चांग फील जाता बेटर फील जाता आमी प्रार्थना करतले आणि इवन मेडिकल सायन्सांतूय मस्त प्रूव जाल्लें आसा इवन मॉडर्न सायन्सांतू की प्रार्थना करतना प्रार्थना करची ती भावना आसतना कळकळीन प्रार्थना करतना ताजेन स्ट्रेस उण जाता आणि कसं की एक कसं एक विशयांत आमकां आसल्यार तें गूण वेगळी जाता म्हूण पुरापशी एक इम्पॉर्टंट बुक हें मॉडर्न टायमा बरयलें हँडबुक रिलिजन एंड सोसायटी म्हणून तें एक तांचो पुरा नमुना धर्मा विशय आणि तांचो डिटेल्स बरयलेले आसा एक एन्सायक्लोपिडिया म्हणल्यार पुरा धर्मा विशय कसं कसं फॉलो करता ती आणि तांचो त्या बुकान पळयल्यार खंयचेय कल्चर असो भूगोलांत खंयचेय भाग असो पुरा संस्कृतीन तूं प्रार्थना म्हळ्यार एक व्हड विशय म्हूण तें बुकान तूं तांणी प्रूव केलेलें आसा आणि हे प्रार्थनांत कसं एक रिलीफ मेळटा तें आमकां मेजर करूं जायना आतां कसं आमी कसं खावचे विशय कसं वस्तू असल्यार आमी सांगूं येता मेजर करूं येता म्हळ्यार धान्य जाल्यार 1 किलो धान्य दी और दूद जाल्यार 1 लिटर दूद दी जाल्यार आमी हें सांगूं जायना की म्हगेलें 1 किलो दूख येवून जाली म्हूण जाल्यार हिची आमी तें इनर रिलीफ कसो मेळटा पळय भितर वयल्यान तें आमी स्वयं जेवा अनुभव करता ताका मेजर करूं जायना जाल्यार प्रार्थनेन तें कसं एक पावर आसा तेजेन आमकां कसं एक रिलीफ मेळटा तें आमी स्वयं जावन अनुभव करूं येता म्हणून सो मुखारसून सेशनांत आमी पळोवं येता की व्हड एक ग्रंथ प्रार्थनाची आमगे श्रीमद भागवतमाची भागवतम म्हळ्यार एक्चुअली पळयल्यार पुरा प्रार्थनाच तांतू भागवतमांत स्टार्ट देखून एंड ते भागवतम सूर जाताची ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो जन्मस्य अधः
म्हळ्यार त्या प्रार्थनेन सूर जावचें बुकाक ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हळ्यार देवा हांव तुगेलें तुका नमन करता म्हणून आनी कृष्णा तुका नमन करता आनी जन्मादी म्हळ्यार तूं पुरा नमुन्याचें म्हणटात पळय ब्रह्मांडाक ब्रह्मांडाक निर्माण केलेलें ताका मेंटेन जाता आसा म्हळ्यार तें चलयता आसा आनी खंयचे एक प्रकारार तें प्रलय येवन तें ध्वंस जाता हें पुरा तुवें चलोवचें हें पुरा ब्रह्मांड तुवें चलोवचें आनी तुगेलें दुखूनय हें पुरा येता आसा म्हूण सो त्या प्रकारार पळोवं येता की भागवतम सूर जाता त्या प्रार्थनेचीं म्हूण आनी आनी भागवतमान तें प्रार्थना करतले आमी तें लिस्ट पळयल्यार खंयची खंयची भक्ताल ते पात्र आसता तूं मस्त वरायटी आसा मस्त नमुन्या वरायटी आसा सो आमी हें भागवतमान तूं हें पळोवं येता की की कसन कसन नमुने भक्तान तांगेले विंगड विंगड रुपारी हें म्हणटात पळय की प्रार्थना आसा म्हूण आतां आमी हें प्रार्थनान तूं पावर असल्यार आमकां हें दिसचें पुरो की आमगेलें मन अंतर मस्त सकट वगत सगळें इच्छा आसता सो खंयची इच्छा कसन प्रार्थना करचें देवान इतली डिफिकल्ट कशें केलें ना एक कसन इच्छा आमगेल्या मनांत घालेली जाल्यार देवान आमी तीच प्रार्थना करूं येता आशिल्ली विंगड विंगड चॉयस कशें दिता देव आमकां त्या पळयल्यार तें आमगेलें तें एक आमगेलें कितलें देवा भक्तीन मुखार सून वचका तें एक प्रकार टेस्टाची आमी कसं नेमकी मागून घेता ती प्रार्थनेन तूं जाल्यार की टेस्ट म्हळ्यार तुमी मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन पळयल्यार केन्ना एग्जाम आसतना तातूं चड रॉंग आन्सर आसता एक करेक्ट आन्सर आसता मल्टिपल चॉयसान केन्ना अशी न्हय की एक 4 करेक्ट आन्सर आसता आनी एक रॉंग आन्सर आसता तशी ती आमगेल मनान तूं मस्त सकट इच्छा आसता आनी आमी मस्त सकट प्रार्थना करूं येता जाल्यार त्या खंयची करेक्ट इच्छे खातीर आमी प्रार्थना करता त्या मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनान तूं ते आमगेल वयर आसा सो तशींच आम आतां मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन एग्जाम आसतना आमकां कशी कळटलें मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन आसता एग्जामा फुडें आमी क्लासा वता ती आनी टिचर आमकां पुरो सांगता की हें टॉपीक आनी तूं अशे विशय आसा म्हणून त्या पुरो टिचरान सांगिल्लें आमी आयकल्यार वाचिल्यार आमी मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनांत आमी रायट आन्सर टिक मारता ती तशींच हें भागवतम तसलें शास्त्र दिल्लें आसा आमकां देवान आमी तें भागवतम तशें शास्त्र अध्ययन केल्यार नियमीत रुपार आयकल्यार आमगेल्या जिवनाची प्रार्थना करची आमी मल्टिपल चॉयस क्वेश्चनांत आमी करेक्ट आन्सर टिक मारतलीं कसं प्रार्थना करता म्हणून तें आमकां कळटा कसं जाल्यार की कसलेंय प्रार्थना करतना देव आमकां तातूंत मुखार सून वचचें दिता जाल्यार आमकां भागवतान तसलें शास्त्र वाचिल्यार आमकां तें कळटा की करेक्ट आन्सर तूं म्हळ्यार आमी कसन मागून घेवका म्हळ्यार तें देवाल भक्तीची म्हूण तांची करेक्ट आन्सर कसलें की देवूच बिगेस्ट गिफ्ट आमगे लायफांत मस्त सकट गिफ्ट्स आमी इच्छ पावच्या पुरो ती पुराजना मनांत आसता जाल्यार ही आमकां भागवतम तसलें कार्य काव्य वाचिल्यार भक्ताल संघांत आसतना आमकां पळयता की पुरापशी व्हड गिफ्ट मागून घेवची म्हळ्यार देवूची म्हूण त्या पुरापशी बिगेस्ट गिफ्ट म्हूण सो आम कसन एक प्रार्थना करता म्हळ्यार एक जनरली सामान्य जावन कल्चर आसतना आमी पळोवं येता की फॉर एग्जांपल एक एक पंथ टुरिस्ट सी जावन आमी मस्त सकट देवस्थाना एक सामान्य जावन पब्लीक एक पंथ वखता ती ते फटाफट ते टायम आसता 1 घंटा हें गेलें त्या देवस्थाना गेले अर्द घंटे भितर भायर येवका नेक्स्ट टेंपल येवका आनी एक पंथ बसार येवन बसता तांकां उलयतना एकल्या एकल्या उलयतना तांकां ह्या मागीर गोत नासता की म्हणटात पळय खंयचे देव आशिल्लो तो म्हणून मंदिरांत भारी चंद मंदिर आशिल्लें म्हळ्यार फटाफट वचून आयलीं तांणी टुरिस्ट बसार येवन आपस बसलीं ती सो ते कसं म्हूण कळना म्हणून तशी न्ही मात भागवतमाचें आमी प्रार्थना करूं वतना पळय आमकां एकदम क्लियर कळटा भागवतमांत प्रार्थने दोखूनच भागवतमाचे की देवाल पोझिशन कसं न्हय देवाल स्थान कसं न्हय आनी तो कोण प्रार्थना करता पळय भागवतमाचे भक्त तांगेलें आमकां चरित्र कळटा तांगेलें चरित्र कशें आसा ताजे निमित्त तांगेलें कसन एक नमुने तांणी इमोशन प्रकट करतात म्हळ्यार कसन तांगेले भावना व्यक्त करतात ते प्रार्थनांतू तांगेलें चरित्र कळटा सो भागवतमाची प्रार्थना आमी पळयता ती आमी एक सॅम्पल स्वल्प एक 4-5 प्रार्थना पळोवया आतां मुखावेल सेशनांतू जाल्यार आमी पळोवं येता देवाल स्थान कळटा ते प्रार्थना पळयल्यार हिची भागवतमाचें ते आमकां त्या भक्तालें चरित्र कळटा आनी भक्ताली ती भावना कळटा प्रार्थनांतू हे पुरा विशय आमी पळोवं येता म्हूण पळोवया तशी सो मस्त नमुन्याचे प्रार्थना करतलीं आसता ती म्हळ्यार अशें कसने एक हें वर्गा देखून अशी कसने ना भागवतमांतू असुराली प्रार्थना आसा देवाक पशुली प्रार्थना आसा देवी देवताली प्रार्थना आसा ब्रह्माली प्रार्थना आसा म्हळ्यार सान देखून कसन आमी लेखच्या ती की हीन म्हणून असुर
असुर देखून ब्रह्म तें पुरा जन प्रार्थना करता ती देवाक. ह्या भागवतमांत आमी एकाच ग्रंथांतू ह्या विशय पळयता म्हणून. कसं जालें की भागवतम दाखयता की भायल्यान कसन शरीर प्राप्त जाला तें व्हड विशय न्ही म्हणून. भितर वयल्यान कसन भावना आसा आत्माची तो व्हड विशय म्हूण त्या भागवतम आमकां प्रकट केलेलो दाखयता. आतां आमी पळयता प्रार्थना पळयता एक वृत्रासूर म्हूण आसा ती. तांगेल प्रार्थना पळयता. तांणी प्रार्थना करची अशी अजात पक्ष इव मातरम खगा स्थान्यम यथा वत्सरः शुद्ध अर्थ प्रियं प्रिय एव व्युसितं विषण्णा मनो रवींदक्ष दिदृशक्तत्वम. म्हळ्यार आमी पळयता की हातूंत हे प्रार्थनेन सांगता अजात पक्ष म्हळ्यार एक सान एक पील पक्षी ताका कशी त्या आवसू खातीर राखून राबता म्हणून ते सान एक पक्षी आवसू खातीर कशी राखून राबता कशी सान एक वासरू गायचें त्या गायच्या खातीर तागेले आवसू गाय देखून दूध पिवच्या खातीर आशेन राबता तशी म्हळ्यार अजात पक्षी इव मातरम खग म्हळ्यार आयका स्थानियम यथ वत्सरः शुद्ध अर्थ म्हळ्यार कशी म्हणून आनी कशी एक प्रेम आणि प्रियम प्रिय एव म्हळ्यार कशी एक प्रेमिका आणि कोणा ती प्रेम करता ती कशी कोणा ती प्रेम करता ती तिगेल्या आशेन ती राखून राबता म्हणून तशी म्हणून तशींची मनो अरविंदाक्ष दिदृक्ष त्वाम म्हणून म्हळ्यार ही तशींची देवा तशींची म्हाकाय तुगेले एक अरविंदाक्ष देवा म्हणून म्हळ्यार लोटस म्हळ्यार कमला फुल्ला म्हणके आसा तशी म्हाका तुगेलें दर्शन जावका म्हूण हें आमी पळयता वृत्सासुरान प्रार्थना करचें म्हणून. सो अशी पळयता की आनी हें एक प्रकार भागवतम म्हळ्यार आमी पळयता हें पुरा प्रार्थना मूड अशी आसा तूं कशें जालें की हें परीक्षित महाराजा सांगिल्लें भागवतमांत प्रार्थना शुकमुनीन आनी परीक्षित महाराज म्हळ्यार तांगेले अशी तांगेले श्रापा लेखारी तांकां ते मृत्यू शाप जावन प्राप्त जालेलो आसा म्हळ्यार कोणाक हें शरीर सोडची टायम आयला तांगेल कसन एक मूड आसता कसन एक भावन तांगेलांत येवका त्या लेखार शुकमुनीन तांकां हें पुरा श्लोक सांगिल्लें आशिल्लें. सो आमी पळयता की परीक्षित महाराज बाई आयकताच हें पुरा प्रार्थना आनी त्या लेखार तांगेल मनांतूय तें रायट भावना कशी म्हणतात पण मनुष्य जन्म सफल जावंच तसलें कसन एक विचार येवका हें पुरे प्रार्थनांतू आमकां पळोवचें मेळटा. तशींच मुखारसून पळयल्यार भागवतमाचें आनीक एक एग्जाम्पल घेतल्यार 8 स्कंदांतू गजेंद्राल पळयता. आतां एक असुराल पळयलें प्रार्थना आतां एक पशुल पळयता गजेंद्राल. सो हातूंत पळयता की भायल्यान कसं शरीर आसा तें भागवतम म्हणतात पळय पूर्ण रुपार दाखयता की क्लियरली सांगता भायल्यान आशिल्लें कसलें शरिराचें म्हत्व ना म्हणून भावनाची भक्तीची भावनाची मोर इम्पॉर्टंट आनी कशी ते आमकां आत्मोद्धार जावचे खातीर आमकां कितली एक ती आश आसा त्यांची म्हणून कशें सांगतात पळय स्वल्पमस्य त्रायते भयात म्हणून एक थोडी एक इच्छा असल्यार देवाल भक्ती करच्याक त्या इच्छे निमित्त आमी पुरापशी व्हड भंय तुकून भायर पडूं म्हणून. आनी ह्या वेळी पळयता की भरत महाराजालें आमी काणयेन पळयता की तांणी तें हिरणान तें जिंकेचें शरिरांत आशिल्लीं ती जाल्यार तांणी तें भावना तांगेलें पशूंत असल्यार तांणी तांगेली तें भक्ती विसरली ती हेंच पुरो आमी भागवतमांत पळयता तांगेले मनान तें प्रार्थनेची भाव नाशिल्लो. सो आमी पळयत पळय प्रार्थना अशी एक सिद्धांत की आमी देवा लोट कनेक्ट करूं येता खंयचें शरीर कसलें आसल्यार तें एक इच्छा आसल्यार पुरो आनी त्या देवा लोट कनेक्ट करचें प्रार्थना तें स्वाभावीक रुपार तें आमकां जावचें साध्य आसा म्हणून कसं जालें की तें देवा लोट कनेक्ट करची ती इच्छा खंयच्या भायल्यान खंयचें शरीर आसचें पुरो जाल्यार आमगेले सूक्ष्म शरिरांतू ती इच्छा आसता आनी शरीर चेंज जावचें पुरो ते प्रार्थना आनी भक्तीची इच्छा आसल्यार त्या मुखार वयल जन्मांतूय ती भक्ती थोडे वेळ केल्यार स्वल्पमस्य त्रयते त्या भावना वर्त आमगेले आत्मा ओटू आनी मुखा वयल जन्मांतूय आमी ते उडगास दवर न्हू आमी त्या भक्तींतू मुखारसून वचच्याक प्रयत्न करतात कशें आमी एक पंता पळयतात पण सान्न चेडूं आसता ती 2 वर्सांची 3 वर्सांची मात तांणी एकदम टॅलेंटेड आसता ती कशें तें म्हळ्यार एक 2-3 वर्साचे आसा पूण चांग रुपार तो तबल करता मारता और चांग रुपार ताका संकी मॅथ्सांत एकदम एक्सपर्ट आसता 3 वर्सांची और ताका संकी विंगड एक ज्ञान आसा
2 वर्स 3 वर्सां कशें तें स्वाभाविक आमी तें कळ्ळें येता की तें पूर्व जन्माचें कशें की तो तागे सूक्ष्म शरिरांत तें ज्ञान घेवन ह्या जन्मांत आयला. ताका सान प्रायरीची ताका ते 2 वर्साची 3 वर्सांनी तें स्वाभाविक रुपार ताका तें विशय पुरो गोत आसा. कोणी शिकयनासल्यार. सो आमी पळयत तशींच आमी पळयत गजेंद्र हस्ते शरीर आसचें पुरो. जाल्यार ताणें तें पूर केलेलो तो व्हड भक्त जावन आशिल्लो. तागेली तें भक्ती ह्या हस्ते शरिरांतूय आसून ते एक समय केन्ना आयलो तो कश्टांत आसतना ते स्वाभाविक रुपार तागेले ते भितर आशिल्ले ते भक्तीची भावना ज्ञान ते भायर आयलें आनी ताणें ते प्रार्थना रुपारी देवाक व्यक्त केलें म्हूण पळयत. ताणें सुरे सांगिल्लें प्रार्थना करता करता सुरे तो न्हिजोन सांगता तें सिसोडी देखून क्रोकोडायला देखून ताका रक्षण करचे खातीर प्रार्थना करता म्हणून. जाल्यार तो प्रार्थना करता करता ते भागवतमांत विवरसून आसा ती काणी प्रार्थना करता करता म्हळ्यार मस्त काळ चलता. प्रार्थना करता करता ताका तें कळटा की मनांतू की हें सिसोडी देखून म्हाका रक्षण करचें देवा तो व्हड विशय वय ताचे खातीर हांव प्रार्थना करता आसा. जाल्यार तागेली ती भावना आनी कितें व्यक्त करता करता ताका तें मनांतू घट्टी धरता तो की हें सिसोडीन धरलें पुणी वय जाल्यार म्हगेल व्हड प्रॉब्लेम म्हाका न्ही जावन अविद्या म्हणलेली सिसोडीन म्हाका धरलां पळय तें व्हड विशय म्हूण. हें सिसोडी पुणी ह्या शरिराक धरलां. जाल्यार अविद्या म्हूण आशिल्ली त्या सिसोडी म्हाका जन्म जन्मांतरा देखून घट्टी धरलेलो आसा म्हूण. पण हें पळयल्यार हें पुरा कळटा की कसन ती एक भावना आसता प्रार्थना कशी करूं येता आमी आनी कसन एक प्रकारात भावना भक्ती व्यक्त करता ती. आनी एक प्रार्थनेन ताणें अशी सांगचें आसा मुक्ताय भुरी करुणाय नमो ललाय म्हूण. आनी ह्या प्रार्थनेन सांगचें आसा की हे देवा की मुक्ताय भुरी करुणाय म्हळ्यार कितले दय आसता देवा कितले करुण आसा तुगेलो तूं म्हूण. म्हळ्यार कसन एक लिमिटन ना तुगेले करुणान तूं. आनी ताणें सांगचें आसा देवा नमो नमो अलालाय म्हूण. म्हळ्यार अशी अलयाय म्हळ्यार अशी सांगता की केन्नाय तूं आमकां आमगेले वैरी आमकां सोडून घालना म्हूण. कशें जालें की खंयचे विशय आसल्यार कोणी आमी एक पंथ हेल्प करचे पुरो आमी कितलेंच करुण आमगेले मनांत आसल्यार कोणी कसं हेल्प निमगेल्यार आमी एक पंथा करचे पुरो 2 पंथ 4-5 पंथा केल्यार आमी सांगतली पुरो आतां केला न्हू आमी 2-3 पंथा हेल्प आनी जायना आनी तूं कसं म्हूण पळय म्हूण कितले करुण आमगेले भावनांत आसल्यार 2, 3, 4 आमगेले यथाशक्ती अनुसार आमी कोणाक हेल्प करतलीं कसलें मन चांग आसा हेल्प करता म्हूण. जाल्यार तशींच 4-5-6 पंथा म्हणटात पळय घुवन घुवन तो मनुष्य येता आमगेले आनी थोडे हेल्प करता आनी एक टायम येतले 5 की 6 पंथ आमी सांगतले पुरो जाल्लें आनी तूं विंगड जना धरी आमगेले येवं नाका मस्त हेल्प जाल्लें म्हूण. जाल्यार गजेंद्र सांगता की तूं अशें आस रे देवा भुरी करुणाय कितले पंथा वयले आयल्यार तूं आमकां ना म्हणना म्हूण सोडून घालना म्हूण. म्हणजे हें पळयत हें कसं एक सूक्ष्म रुपार हें पुरा एक भावना आसा भक्तजन कशी व्यक्त करता ती हें आमी हें पळयता. तशींच आतां आनीक एक व्हड भक्तालें हें पळोवपाक जाल्यार कुंती महाराणी तिणें कशी प्रार्थना करता आनी तिगेलें कशें एक कन्क्लुजन आशिल्लें म्हूण पळयता. त्वयि मे अनन्य विशया मतीर मधुपते सकृत म्हूण तिणें प्रार्थना केलेलें आसा की देवा की कसलें की हें महाभारत युद्ध एंड जातना कृष्णान आनी तांगेलें संपर्क आनी त्या समया खातीर आतां समाप्त जाता आशिल्लें आनी तें सहन करूं जायना आशिल्लें. तिणें तें मागूनय घेवचें प्रार्थनांत कश्ट आसल्यारय अटना देवा तूं आमगेलो ओट्टो आशिल्लो न्हय म्हूण आतां तें म्हाका सहन करूं जायना म्हूण. जाल्यार ती हातूं लास्टार कृष्ण कसलें सांगना खाली एक मंद हास आसता तागेलें कुंतीन प्रार्थना करतना. जाल्यार कुंतील ती भावना ती व्यक्त करता की कसलें निमगून घेयना ती. जाल्यार ती सांगता म्हगेलें हृदय आसा पळय त्वयि मे अनन्य विशया मतीर मधुपते सकृत म्हूण. म्हळ्यार म्हगेलें हृदय आसा पळय तें केन्नाय देवा आमी तूं म्हगेले मुखार दोळ्या मुखार प्रत्यक्ष रुपार ना आसल्यार ना आसचें पुरो जाल्यार म्हगेलें हृदय तुगेलो केन्नाय कनेक्टेड आसूं का म्हूण. त्वयि मे अनन्य विशया म्हूण मतीः म्हगेलें कसन तें एक अंडरस्टँडींग आसा म्हगेलें मधुपते असकृत म्हूण कंटिन्युअसली राबनासी म्हगेलें तें हृदय तुगेलो कनेक्टेड आसूं का म्हूण. सो आमी पळयता की ती इतले व्हड तें क्षत्रीय कुलाचें महाभारताचें पांडव जेन्ना ती हाऊस जावन आशिल्ली महाराणी ती जाल्यार आमी तिगेलें कॅरेक्टर पळयता तिगेलें चरित्र पळयता हें प्रार्थना देखून की कशी पुरा व्हड विशय न्ही कसलें हें युद्ध जाल्लेलें आसा कसलें जाल्लेलें आसा
जाल्यार तेगेले ह्या प्रार्थनान ती व्यक्त कशी भावना करता की म्हाका तुगेलो कनेक्टेड असू का संबंध असू का देवा आनी तुगेले आश्रय केदने असू का म्हगेले हृदया खातीर म्हूण सो त्या प्रकारारी आमी पळयता आनी पुरापशी त्या व्हड धांची स्कंदांत आमी पळयता पुरापशी देवाले प्रिय जावन आशिल्ली भक्त गोपीजन गोपी तांणी कशी प्रार्थना करता ती म्हूण पळयता कसं जालें की भागवतमान तूं 335 चॅप्टर्स आसा ती तातूंत 90 चॅप्टर्स धांची स्कंदांतू आसा म्हणजे तितले व्हड धांची स्कंद तितलो व्हड आसा आनी धांची स्कंदाचे क्लायमॅक्स गोपी गीत म्हणजे सगळे भागवतमाचे क्लायमॅक्स धांची स्कंद आणि धांची स्कंदाचे क्लायमॅक्स गोपी गीत आणि गोपी गीत म्हळ्यार कसं न्हय गोपी जनाल प्रार्थना नव्हती म्हळ्यार हातूंय आमी पळयता प्रार्थनाची एक भक्ती तो एक व्हड विशय म्हूण सांगता आनी त्या गोपी गितान तशें सांगिल्लें आसा की एक एक प्रार्थना एक एक गोपीलें प्रतीक करता म्हूण आनी पुरा जनान ओट्टू मेळ करची प्रार्थना ती म्हळ्यार आमी विंगड पुरा भागवतमान पळयलें कुंती आसल्यार कुंती उवाच म्हूण येता म्हळ्यार तें कुंतीना प्रार्थना करची जाल्यार गोपी जनाल प्रार्थनांतू गोप्या उच्चू म्हूण येता संस्कृतांत म्हळ्यार पुरा जन ओट्टू मेळ त्या प्रार्थना करता आसा ती म्हूण आनी मस्त सकट प्रार्थना आसा जाल्यार हातूंत एक पळयता आमी फणी फणार्पितम ते पदांबुजम म्हणून तांणी एक प्रार्थना करचें आसा मागीर व्यतथे न किम स्वित कुरुपादभीर ब्रह्मती म्हूण म्हळ्यार आमी हें पळयता प्रार्थनेन तूं कशें तांगेलें एक भावना फणी फणार पितम ते पदांबुजम म्हळ्यार कशी ते कॉन्ट्राडिक्टरी म्हळ्यार विंगड विंगड भावना तांणी त्या प्रार्थनान सांगता ती म्हूण सुरे प्रार्थना अशी सांगता फणी फणार पितम म्हळ्यार ते कालिया जावन आशिल्ले सर्पाक मस्तून मस्तून तूं ताका मुक्ती दिल्ली देवा म्हूण पदांबुजम म्हळ्यार तुगे पांयान तूं इतली शक्ती आसा म्हूण म्हळ्यार इतलो व्हड तो कालिया जावन आशिल्लो असूर आनी ताका कितली घट्टी आसतली तागेल्या आनी तागेले पांया देवाल पांयाक कितले खोमचे आसता पुरो ना जाल्यार देवाल पांयांत इतली शक्ती आसा की तागेले देवाल पांया चरणांत तांणी मसून मसून देवान ताका उद्धार केलेलो आसा म्हूण जाल्यार दोन्ही हातूं प्रार्थना करता व्यतते नम किम स्वित कुरुपादभीर ब्रह्मती म्हूण जाल्यार अशी तूं अशी भ्रमण करता आसता वनांत तूं तुगेले इतले सॉफ्ट पांय आसा ती म्हूण इतले मोवाळ जावन पांय आसा ती म्हूण ते सांगता म्हळ्यार कुरूप अदीप बी म्हळ्यार सांसान पातोर असल्यार वय कितले खोमच्या पुरो देवा म्हूण म्हळ्यार आमी हे गोपी जनान एक कशी तांगेले ते एक भावना आमी तांगेले ते हृदया दोखून येवचे ते इमोशन्स हे प्रार्थनेन तूं पळयता म्हूण म्हणटात पळय तांगेले प्रार्थनेन तांगेले ते चरित्र बेस्ट चरित्र मनशान तांगेले कसं एक प्रार्थना म्हणटा ती ताजेन कळटा म्हणून ते तांगेले ते एक्सप्रेस करता ती तशी पळयता म्हूण आनी आज बंगालांत तांणी ते रासलीला खातीरची व्हड दिवस आयचे श्री कृष्ण मधुरोत्सव म्हूण ते मायापुरांत तांणी ते आज सेलिब्रेट जाता आसा रासलीलाचें बेंगॉलांत चर्च जावन सेलिब्रेट जातात नवद्वीप मायापुरांत तांणी सो आज ते गोपी जनाल ते आयज दिवसांत तांगेले कुडगास करून मुखार सुया सो ह्यान जालें भागवतमाची प्रार्थना तशींच आमी पळयलें पुरा वैष्णवाचार्य तांणी चित्रकवितांनी म्हळ्यार तांणी एक्सपर्ट आसता ती खंयच्याय विशयाक कनेक्ट करून आमकां मुखार सुन वचच्या खातीर व्हड व्हड पुरा ग्रंथ पळयले भक्ती रसामृत सिंधू हें पुरा एक प्रार्थनाची आनी हें पुरा प्रार्थना हाजी नरोत्तम दास ठाकूर जालें हाजी आविर्भाव दिवसू आमी पळयता कसने तांगेले वैष्णव जनाल प्रार्थना आसतना तांगेले एक म्हणटात पळय देवाल एक गोविंदम आदि पुरुषम तांणी तांगेले प्रार्थनेन ते क्लियरली कळटा की देवाल स्थान कसं न्हय म्हणून आनी ते एक प्रार्थनेन तूं पुरा जन आशिल्ले त्या भजनेन तुवें आमी पळयता आनी त्या भावनेक म्हणजे दैन्य भौतिका म्हूण म्हळ्यार एक प्रकार सांगचे पडटा देवा हांव तुगेले मुखार कसने न्ही म्हळ्यार त्या एक भावनेन प्रार्थना करचें की हांव म्हणटात पळय फॉलन और आमी सांगता पळय तुगेले हातूंत कांय न्ही ते एक नम्र भावेन आनी लालसामय म्हळ्यार देवा कशी मुणी कोण म्हळ्यार देवाला एक इच्छा प्रकट करता तांगेले भजनेन तूं शास्त्रांत तूं कशी पुणी कोण तूं तुगेले एक सेवा करची भाग्य दी म्हूण हे भक्ती विनोद ठाकूर नरोत्तम दास तांणी तांगेले सिद्धांतांत तूं आनी तांगेले समया लेखार कसं जालें की संत महाजन पुरा येता ती त्या समयान तूं येताना त्या काला तक जावन आशिल्लें ते भजन ग्रंथ पुरा बरयता ती म्हळ्यार त्या समया जनाक समज जावन सो आमी पळयता पुरा कडेन तुकाराम महाराजान तें भजन पळयत कर्नाटकांत पुरंदर दासान तांगेले भजन पळयता ते काला तक जावन तांणी पुरा ते शास्त्राचें तांगेलें भजन एक प्रार्थना रुपारीची आनी हें आमी पळयता तीन
पॉइंट असताची तांगेल भजन येतो देवाल पोझिशन क्लियर जाता की देव म्हळ्यार पुरापशी होडू म्हूण आणि ताम्मी काही नाही देवाला येत राहता एक नम्र भावना आणि एक लालसामयी भावना देवा कशी पुणी कोण म्हाका भाग्य दी हे खंयचें संतालें आमी भजन पळय प्रार्थना पळयत ह्या 3 विशय तुमकां पळोवचें मेळटलोच सो तो एक विषय आसा आणि त्या सांगल्या म्हणजे अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन रक्षसती विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा म्हळ्यार तें एक कसन एक तें समयार कसन कोर्स तशी तें वैष्णव भजनान तूं वैष्णव जनाल प्रार्थनान तूं कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें शरण येवची म्हळ्यार शरण येवन कांय करची न्हय अशें म्हळ्यार पॅसिव्ह न्हय कसं पुणी त्या शरण येवची म्हळ्यार कसं की एक सेवा भावना सेव करचें आसा कशी अर्जुनाक भगवद्गीतेंत सांगलें तर शरण येयलें म्हळ्यार अर्जुनान अशी न्हू बशिल्लें न्हय अर्जुनान कसं सांगलें करिष्ये वचनम तव म्हूण देवा तुगेल्या मनांत कसं आसा ते कोण दाखयता म्हूण सो त्या प्रकारान सो एक प्रकारान आमी सांगूं येता की हें एक आमकां एक प्रार्थना करची एक शक्ती आसा पळय ती एक विशेष जावन आशिल्ली शक्ती आमकां कसं हाजेन देवाल भक्ती प्राप्त जावं येता म्हळ्यार आतां आमी फॉर एग्जांपल एक दृश्टांता खातीर मस्त किलो कटल्यान भांगर मेळ्ळ्यार आमकां आनी त्या भांगरा उपयोग आमी घरा माड करचे यूज केल्यार ते रायट उपयोग जातले म्हळ्यार तगडसी यूज करून आमगे भांगरान घरा माड बांदिल्यार तशींच प्रार्थना म्हळ्यार इतले व्हड पावर आसता प्रार्थनान देवाल कनेक्ट करचे खातीर जाल्यार आमी सांसान विशय मागून घेतल्यार ते प्रार्थनेचे मिसयूज केल्या म्हणके जातले देवाल कनेक्ट जावचे वय खंयच्याय रुपार देवाल कनेक्ट जावचे व्हड विशय जाल्यार आमी हें वैष्णव जनालें हातूं हें प्रार्थनेन तूं आमी तें आयकून घेतल्यार मना वेल्यार तेन्ना करूं आमगेलें करचें आशिल्लें कर्तव्य करूंकाची खंयचे एक विद्यार्थीन बाजी नासी प्रार्थना करून देवा म्हाका लायक मार्क्स पास करी म्हळ्यार तें जायना प्रार्थने पावर म्हळ्यार अशी न्हय की आमगेलें कर्तव्य करनासी देवाल्या प्रार्थना करून आमी वचचें म्हूण ना आमगेलें करचें आशिल्लें कर्तव्य करूंकाची जाल्यार आमी तेन्ना म्हणटात पळय कसं कोरक आशिल्लें तें करूंकाची जाल्यार तें कोण जें देवाल्या प्रार्थना करतना ताजें आसता प्रभुपाद स्वाम्यान म्हणटात पळय की एक पंत प्रभुपाद स्वाम्याक कोणकी येवन सांगली की प्रभुपाद स्वामी म्हाका काली स्वप्नांत तूं कृष्ण येयलो म्हूण दिसलो म्हाका ताका प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें की लायक जालें आतां तागेलें सेवा कर तूं म्हळ्यार अशी व्हड विशय म्हळ्यार तें भावन दवरून देवाल सेवा करचें अनुभव म्हळ्यार खंयच्याय विशयार कसन तें मागून घेवचें म्हळ्यार देवाल दर्शन घेवचें व्हड विशय न्हय प्रभुपाद स्वाम्यान म्हळ्यार एक प्रकार सांगलें की तें गोक्त आसून देवाल सेवा करची पळय दर्शन मेळ्ळो ना मेळ्ळो तो विंगड विशय देवाल संग करचें तें मुख्य विशय म्हूण त्या प्रकारार प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्लें म्हूण पळयत सो एक प्रकारान पळयत की आमगेलें रियल प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमी हें विसरतात आमगेले पुरा हृदयांत कल्मश आशिल्ले अनर्थ आशिल्ले निमित्त कसन तो मुख्य विशय आसा म्हणून तें आमकां जिवनांत विसरता ती ताका हें पळयत खंयच्याय एक विशया खातीर आमकां टेम्पलेट म्हणून आसता पळय कसन एक बरोवका जाल्यार लेटर अशी बरोयत ड्राफ्ट करूं बँका बरोवका जाल्यार अशी बरोवका अकाउंट ओपनिंगाक ते एक टेम्पलेट आसता म्हळ्यार स्टँडर्ड वे आमी गोत नातल्यार आमी ते कॉपी करूं येता फूड जेन्ना कशी बरयलां त्या लेखार आमी बरयता सो तेन्ना आमगेलें काम जाता कसं एप्लिकेशन करतना फुडें जेन्ना अशें एप्लिकेशन बरयलें तांची कॉपी करूं आमगेलें नांव मात चेंज करचें तूं करेक्ट तें एक टेम्पलेट म्हणटात तशींच भक्त जनान वैष्णव जनान केलेलें आमकां प्रार्थना कशी करता म्हूण गोत नातल्यार तांणी टेम्पलेट क्रिएट करून दिलें ना तांगेले प्रार्थनेंत आमी आमगेले रितीर तांची प्रार्थना रिपीट करूं येता ताका हें स्टँडर्ड प्रेयर्स पुरा भक्त जनान वेदव्यास देवान आमकां पुरा भागवतान तसो ग्रंथ पुरा ओट्ट करून दिलेलो आसा आमी पळयत व्हड भक्तान कशी प्रार्थना केल्या म्हणून आमगेल्यान ती भावना ना जाल्यार तांकां एक स्टँडर्ड टेम्पलेट दिलेलें आसा की आमी हें रिपीट करून करूं येता म्हणून तशें जाल्यार की आमी साधक स्टेज आसतना आमकां व्हड विशय मना येवचे कश्ट जावचे पुरो जाल्यार आमकां ना येनातल्यार येना आमी रिपीट केल्यार येना करता करता आमी हातूं मुखारसून वचचेताची म्हणून आनी हें प्रार्थना करता करता आमी आमगेल्या मनांत आशिल्ले विशय वय ताका जोडसून प्रार्थना करूं येता सो इंडिव्हिज्युअल इमोशन्स वे आमी म्हणटात पळय अटॅच करूं येता ताका खंयचे व्हड प्रार्थना आसच्या पुरो आतां आमी मस्तकट सांसान प्रार्थना पळयत ती प्रार्थना तुमी सांगीत जाल्यार तुमगेले व्यक्तिगत जिवनांत तुमगेले परिस्थितींत कसन की तुमकां एक विशेष मनांत आसच्या पुरो हे परिस्थितींत त्या सांगीत तुमी देवाक सो
भक्ती म्हळ्यार डायनॅमिक असं, अशी नाही की मॅकॅनिकल नाही की सांगता गेली ते पटपट पटपट कसं की एक श्लोक म्हणलें जालें पटपट एक श्लोक म्हणलें 10-15 हा हे श्लोक जाता त्या श्लोक म्हणलें त्या श्लोक मॅकॅनिकल नाही. मेन ते देव भावग्राही जनार्दन आमी कसं म्हणटा ते आमगे पर्सनलायज्ड जावन आमी केन्ना भावना व्यक्त करतात पळय तेन्ना ते देव दिसता म्हणून आमी आनी हें एक एक्नॉलेज करता आमी मना करता की पुरो आमगेल हातांत ना आमी एक ट्राय करूं येता म्हणून तसं नाही करच्या वतान आमगेलें मन लागना ताका कुलशेखर महाराजान सांगचें आसा पळय कुलशेखर महाराजान त्या प्रार्थनेन तूं मुकुंदमाला स्तोत्रान तूं तागेले जिब्बेक प्रार्थना करचें सर हे जिब्बे म्हणटात पळय कोणी देवा प्रार्थना करता ती जाल्यार कुलशेखर महाराज तागेले जिब्बे प्रार्थना करता हे जिब्बे हांव तुका प्रार्थना करता आसा की देवाल नामस्मरण घ्या म्हणून म्हळ्यार एक प्रकार तांणी पळोवं येता कशी विंगड विंगड भक्त कशी तांगेलें भावना व्यक्त करतात ही म्हणून त्या भजन आहे पळय भज हुरे मन म्हळ्यार हे मना भजन म्हण देवाल तूं म्हण म्हळ्यार आमगेल परिस्थितीन तूं आमकां देवा वांगडा कशी कनेक्ट जावचें सुलभ जाता कॉमन फॉर्म्युला ना एक पर्सनल एक व्यक्ती परिस्थिती अशें पुरो ताणें ह्या रुपार ताका ते प्रार्थना मनार चांग दिसचें पुरो विंगड जनाल परिस्थिती विंगड अशें पुरो ताका हें पळय सो तुमगेल परिस्थितीन तुमकां खंयची प्रार्थना लायक जाता देवाल कनेक्ट जावचे खातीर तांकां तुमी त्या प्रकारान म्हणून येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशते म्हळ्यार खंयची तुमकां सुलभ रितेरी तुमी मुखारसून वचचे येता खंयची आमकां इंडिव्हिज्युअल लेवलार आमकां कसं इन्स्पायर जाता म्हणटात पळय हें प्रार्थना म्हणटा म्हाका भारी खुशी जाता ती प्रार्थना म्हणया तुमी आणि त्या चेंज व्हायचे जावचे पडटा सिच्युएशनाले काय सो आमी करूं येता म्हणून कसं जालें की कसं समुद्रांत पळय मस्त अंडर वॉटर करंट्स म्हणून असतात और आकाशान तूं प्लेनान वता आनी एक सायडार विंड वता म्हणून आसता म्हळ्यार ते खंयची डायरेक्शनान विंड वता खंयची डायरेक्शन ते अंडर वॉटर करंट त्या डायरेक्शनान आमगे शिप जावं प्लेन गेल्यार आनीक फास्टर वता ताचे एगेन्स्ट गेल्यार आमी सो आमगेल परिस्थितीन तूं आमगेल मनान तूं कसं एक प्रकारार हें अपील जाता आमकां कसं की एक परिस्थितीन तसत आमकां खंयच्यान कसं की एक भावना आसा आमगेल मनान तूं त्या भावने ओट्टू आमी प्रार्थना जोडसून केल्यार आनीक देवाल ओट्टू कनेक्ट जावचें हें जाता आनी लास्टाचे एक पॉयंट करून आमी कंक्लूड करुया की आमी कृतज्ञ जावन आसल्यार पळय केन्ना ती प्रार्थना करची भावना येतलीची म्हणून आमी पळोवं येता की प्रभू आज स्वाम्याक कितलेक मी आयकलेलें आसा की तांणी अमेरिका वतान ते जलदूतारी तांकां कितले पर्यंत हार्ट अटॅक आयलें तांणी कसन म्हण येत आशिल्लें कसलें आईल हांव हांगा नुत्त इंडियान बसयत आशिल्लें कोण जेव काय हें पुरो अशें तशें तांगेल मनान तशें कसन आयलें हांवें ना तांणी इतलें पुरो कश्ट जालें हार्ट अटॅक आयलें तांकां मेडिकल असिस्टन्स नाशिल्लें जाल्यार तांणी कसन त्या प्रार्थनेन बरयलां बोरो कृपा केले कृष्ण अधमेर प्रती देवा तुगेल कितली कृपा आसा म्हणून की तूं म्हाका कसन की ऑपॉर्च्युनिटी दिता अवसर दिता आसा म्हणून आनी तांणी कसन सांगचें भागवतेर कथा से तब अवतार म्हळ्यार हें भागवत जावन आशिल्लें तुगेल्यांची म्हणटात पळय तुगेलो अवतारूच हो आनी तसल ते अवतार तुगेला हांव घेवन म्हळ्यार तांणी ते भागवत मात सेट्ट घेवन अमेरिका बाद सरलेली ती कसन एक अवसर दिला म्हाका की हें पाश्चात्य देशा वचून हें भागवत तसल ग्रंथ हांव तांकां दिवं येता म्हगेले गुरू आत्मी पालन करचे खातीर तांगेले मनांत हें नाशिल्लें की तांकां हार्ट अटॅक येवन कश्ट जाता आसा त्या समयार तांणी ही प्रार्थना कसन करतात पळय की अशी प्रार्थना तांगेले टेक्स्ट बुकां तांणी बरयली की हें की म्हगेले हार्ट अटॅक कशी पुणी कोण राबय देवा म्हणून अशी बरयली तांणी ह्या सिच्युएशनान तांणी सांगता ती की कसन की तूं देवा परिस्थितीन घाल्ल्या म्हाका तुगेली कृपा तुगेली हें की तूं कसन की अवसर दितास कसन की धर्मा कार्यान तूं म्हाका उपयोग करतास देवा म्हगेले गुरू आज्ञा फॉलो करूं दितास नचाव प्रभू नचाव से मती तुगेले मनांत कशें आशिल्लें तें करी म्हूण सो हें प्रार्थना करचें म्हळ्यार एक प्रकारान म्हणटात पळय आमकां कृतज्ञ जावन आशिल्लें आमगेले मनांत तुका नासल्यार आमकां कसन की एक नमुने एक रक्षण प्राप्त जाता कशी कसन आमी वस्तू काम करता पळय एक पण कसन हाताक लागतलें कसन जातलें हाताक स्किनाक कसन हें जातलें म्हणून आमी ग्लव्स घालतात न्हू कसन एक प्रकार काम करताना कसन हें करताना कसलें की रक्षण जाता म्हणून सो आमी ह्या एक प्रकारार पळयत हें प्रार्थना करची हें देवाल उडगास करचें एक प्रकारार ग्लव्स घाल्ल्या मणकेची केन्ना आमकां जिवनाचे कश्ट येतात पळय कश्ट येतलेंची जाल्यार ग्लव्स घाल्यार कशें आमकां ते हाता स्किन कट जायना और कसन गलीज जायना आमगेले हातू तशींच आमगेले संवसारान तशी मस्त प्रॉब्लेम्स आसत पळय देवाल उडगास करून हे प्रार्थनेची भावना आसल्यार पॉवर ऑफ प्रेयर म्हणटात पळय हें आयचे टॉपीक ते आमी ताची पॉवर ऑफ प्रेयर शक्ती यूज केल्यार हें पुरा कसन कश्ट आयल्यार आमगेले हाताक ग्लव्स घाल्या म्हणकीच आमगेल्या जिवनांत कश्ट आसची जाल्यार आमी ते एफेक्ट जायना आनी आमी तांतून भायर पडचें
देव चलो वचून दितलो म्हूण. सो ह्याच प्रकारार पळयत की व्हड विशय म्हळ्यार ते प्रार्थना देवा केलेले ते सिद्ध जातले की ना तो विंगड विशय. ते देवाल मनान तशी तशी. आमी प्रार्थना केल्या अशी जावका तशी जावका तशी जावका म्हणून देवा आमगेल्या कितें चेड कोत्तास आमकां कसन जावका म्हूण भक्तींत मुखार सून वचच्या खातीर. सो एक पंत परिस्थिती उपरटशी दिसतले हें कसंकी लेकील कसंकी जाल्लें आनी तूं कसले पडला असल पुरा स्वाभाविक रुपार आमकां असल पुरा मनान तेत्ता एक पंत परिस्थिती अशी जाता कोणाल्या वटू आमकां म्हणटात पळय कोणाल्या वटू आमकां समज जायना रिलेशनशिपान तूं ऑर आमगेल्या मनान तशी जायना ऑर कसंकी एक पंत अपमान म्हणल्यार म्हणके जातलो कसने पुणी जाता परिस्थिती आमकां जायना जाल्यार व्हड विशय म्हळ्यार प्रार्थनेन तूं व्हड विशय म्हळ्यार आमी देवा वांगडा कनेक्ट करता ती त्या प्रार्थनेन सांगिल्ले ते रिजल्ट मेळटले की ना तो विंगड विशय जाल्यार प्रार्थना केल्यार भक्तींत मुखार सून वचचें ते 100%. ते 100% आसा. सो हें सेशन हांगा कंक्लूड करता. 8:24 जालेले आसा. सो आमी प्रार्थनेचे हांव सांज रुपारी समरायज करूंक प्रयत्न करता. आमी सुरे स्टार्ट करतना आजी नरोत्तम दास ठाकूर आहले तांगेलें एक आशिल्लें व्हड विशय जन्म आविर्भाव दिवस तांगेले उरगास करून आमी सेशना मुखार सरलेलीं ती. हे 4 पॉयंट आमी पळयलेले की कसन एक व्हड विशय म्हूण. फर्स्ट म्हळ्यार आमी पळयलेलें की खंयचेंची धर्म असो, जाती असो, खंयी ब्रह्मांडांत खंयी असो व्यक्ती असो ते म्हणटात पळय एक प्रार्थना करचें एक मना येवचें म्हळ्यार ते एक स्वाभावीक जावन आशिल्लें. इतलें ते पळयलें आमी की नास्तीक जन्मय देवा न्ही जाल्यार तांणी प्रार्थना करतात सायकोलॉजिकल बेनिफिटा खातीर म्हूण. म्हळ्यार प्रार्थनेन तितले एक प्रकाराचे बेनिफीट आसा म्हळ्यार आमी ते पावर तितली युटिलायज करचना जाल्यार तातूंत तितले पावर आसा म्हूण आमी पळयत. मागीर आमी पळयलें की भागवतमा विशय भागवतम प्रार्थना तो कोण सुरू जाता ओम नमो भगवते वासुदेवाय आनी त्या प्रार्थनेन तूं आमकां पुरा जनाल प्रार्थनेन तूं आमकां ते भक्ताल चरित्र भक्ताल भावना आनी तांणी एक देवालें पोझिशन कसन आसा म्हूण तांगे प्रार्थनेन तूं क्लियरली आमकां कळटा म्हूण ते आमी तो पळयलो विशय. आनी मुखार सून आमी पळयलें की भागवतमान पुरा प्रकाराचे आसा म्हूण शरिराचें व्हड महत्व ना. खंयचेय शरीर आसलें सूर्य आमी पळयलें कशी वृत्रासूर प्रार्थना करता की देवा म्हाका तुगेले दर्शन घेतले तुगेले एक सेवा करता म्हूण हांव कशें तागेले भावना व्यक्त करता तो असुर रुपार आसा. मागीर दोनीचे आमी प्रार्थना पळयलें पशु रुपार गजेंद्र आशिल्लो की तो सांगता की सिसोडीन धरलेले कोणी व्हड विशय न्ही जाल्यार अविद्या म्हळ्यार सिसोडीन धरलेलें तो व्हड विशय म्हूण. सो कशी तो तागेले भावना व्यक्त करता. एक असुर पळयलो एक हें पळयलें मागीर एक श्रेश्ठ जावन आशिल्ली महाराणी पळयली कुंती महाराणी पांडवाल आवस जावन आशिल्ली ती कितलो व्हड भक्ती म्हूण. ते देवा लोक संपर्क जाता आनी तिणें सांगिल्लें कसनेय कश्ट असल्यार येडना देवा तुगेले वटू कनेक्शन त्या चुकचें ना जें म्हूण. ती कशी त्या प्रार्थना करता तिगेलें तो आमी एक विशय पळयलो. मागीर आमी पळयलें गोपी गीत तांचे स्कंदाचे तातूंत एक 2 विशय पळयलो. कशी तांगेली विंगड भावना एका प्रार्थना एक पंथा सांगता देवा तुगेले पांय इतले गट्टी आसा की कालिया सर्पाक तूं मसून काडलें म्हूण. आनी एक पंथा तांणी पावर व्यक्त करता देवा तुगेले पांय इतले मोवाळ आसा ती की सांसान फातोर लागता म्हूण तुज्या वनान चमकतना आमकां तें सहन जायना म्हूण. म्हळ्यार तांगेली कशी ते एक स्वाभावीक रुपार तांणी तांगेले एक प्रार्थना व्यक्त करता आसा ती म्हूण पळय. मागीर आमी वैष्णव आचार्य जेन्ना तांणी कशी प्रार्थना करता ती त्या वेळी तांगेले प्रार्थनेन तुवें आमी पळयलें हे 3 जावन एक विशय मुख्य रुपार आसा तांगेलें की तांगेलें भावनेन तूं प्रार्थनेन तांगेलें भजन असो काव्य आसा तातूंत आमी पळयता की देवान तें जावन सर्वोत्तम म्हूण तो देव ते क्लियरली कळटा गोविंदम आदिपुरुषम ते तांगेलें तांणी तांगेले भावनान ते व्यक्त करतात प्रार्थनांतूं. दोनूय विशय पळयता ती तांगेले ते खंयचेय भावना आसल्यार तांणी ते एक खंयचो संत आसतो महाराज खंयचेय भक्त आसतो तांणी तांगेले ते एक दैन्य बोधिका आसता म्हळ्यार एक दैन्य रुपारी नम्र जावन एक प्रार्थना करचें आसा आनी ते लालसामयी भावना देवा कशी पुणी कोण तूं म्हाका भाग्य दी रे देवा कशी पुणी कोण म्हगेलें तें सेवा करून घे रे देवा म्हणून त्या प्रकारार तांणी ते एक भावना करचें आसता आमी पळयता. सो प्रार्थनेचें व्हड एक पावर आसा आमी पळयलेलें आनी तो देवालें प्रार्थना करतना आमी तो कसो मुख्य आमगेले मनुश्य जिवनाचें आसा त्या मागून घेवका म्हूण आमी पळयता. आमी पळयलें की भांगर मेळ्ळ्यार मस्त तेजे तगड कोण माड बांदूच न्ही जाल्यार ताची कसन तें वॅल्यू आसा तें रेकग्नायज करता म्हूण तें एक पळयलें. आनी प्रभुपाद स्वामीलें आमी कशें पळयलें की एकल्यान सांगलें की देवाल म्हाका स्वप्नांत आयलो म्हूण. वय देवाल स्वप्नांत आयला न्हू सेवा कर देवालें म्हूण. म्हळ्यार प्रभुपाद स्वामीन सांगलें की सेवा करचो देवाल मुख्य विशय तें एक आमी मागून घेवका म्हूण. मागीर आमी हें एक विशय पळयलें की आमगेले रियल प्रॉब्लेम म्हळ्यार ह्युमन लायफान की आमी देवा विशय विसरता ती म्हूण आमगेले अनर्थ कल्मश आशिल्ले निमित्त. रियल प्रॉब्लेम इज फॉरगेटफुलनेस आनी प्रार्थना म्हळ्यार
खंयच्या प्रार्थना असो आमी गोतनातले कसन प्रार्थना कोरका म्हणून कशी आमकां बँकाचे ऍप्लिकेशन हे कोरका खंयचे एक वस्तू ऍप्लिकेशन लेटर बरोवका गोतना आमी फूड कोण बरयलें ना तांचे बरोवन आमगेलें नांव चेंज करून ते टेम्पलेट यूज करतात तशींच ह्या भक्तान महाजनान वैष्णव जनान मस्त सकळ प्रार्थना आसता तांगेली श्लोक पुरा प्रार्थनाच भागवतम गोतनातले ते स्टँडर्ड टेम्पलेट यूज करूं आमगेली प्रार्थना खातीर आनी मात आमगेली परिस्थिती लेकारी आमगेली इंडिव्हिज्युअल व्यक्तिगत जावन आशिल्ली ती भावना त्या वय जोडसून आमी ते प्रार्थनांत कनेक्ट करून सांगेत म्हूण पळयता कशें जालें की साधक जावन आसतना आमकां मस्त सकट विशय आसचे पुरो आनी आमकां एक एक पर्यंत कशी कसं सांगता म्हणून गोतना जाल्यार हें प्रार्थना व्हडोड जनान बरयलेली आमी रिपीट वय करूं येता एट द सेम टायम आमी पळयलें की कशी कुलशेखर महाराज तेगेले जिब्बेका प्रार्थना करता भज हुरे मन जाल्यार येन केन प्रकारेण आमगेले परिस्थितींत आमगेली भावना आमी ते प्रकट करूं येता आनी कसं आमच्या त्या भावना आसा ते प्रकट करतना आमी मुखार सुरू येता म्हणून आनी लास्टार आमी कंक्लूड करतना पळयलें की आमी केन्ना आमगेल्या जिवनांत आमकां मेळिल्ल्या विशया खातीर कृतज्ञ जावन आसता ती तेन्ना आमगेल्या त्या हृदयांत स्वाभावीक रुपार ती प्रार्थना येता म्हणून कशें आमी प्रभुपाद स्वामीलें एग्जाम्पल घेतलें की तांणी कितली कश्टार आशिल्लीं ती जलदूत शिप्पारी हार्ट अटॅक आयली जाल्यारय तांणी प्रार्थना केली की बोरो कृपा केले म्हणून तेव्हा तुगेली कितली दय आसा म्हगेली वैरी म्हणून ताका तांगेल्या त्या मनांत तूं नचाव नचाव प्रभू नचाव से मते स्वाभावीक रुपारी ती प्रार्थना येता म्हणून सो आनी लास्टान आमी एक पॉयंट पळयलें की सगळें काम करतना हातां लागन अशें आमी कशी ग्लव घालता ती तशींच देवार उडगास केल्यारी एक ग्लव्स घाल्ल्या म्हणकेची प्रार्थना करता आसल्यारी आमगे जिवनांत कश्ट आसतल्यांची संवसारात स्वभाव अशी की आज आसल्या म्हणके फाल्यां ना कसं पूण चेंज जाता आसता जाल्यार आमी देवाल उडगास करून एक प्रार्थनाची शक्ती पॉवर ऑफ प्रेयर यूज केल्यारी कसं की परिस्थितींतूय आमकां जिवनांत मुखारसून वचचें एक धैर्य मेळटलें सो आमी लास्टार ते एक पॉयंट पळयलें की देवालो कनेक्ट जावचें इम्पॉर्टंट प्रार्थना करतना ते प्रार्थना सिद्ध जातली की ना त्या व्हड विशय जाल्यार आमी पळयता की इवन ते नवविधा भक्तींतू श्रवण कीर्तनम तांतून त्या भक्तीचे एक प्रकार वय तांतू वंदनम वय आसा वंदनम म्हळ्यार प्रार्थनाची सो प्रार्थना करचें एक भक्तीचे एक अंग व्हड विशय न्ही म्हळ्यार प्रार्थना करची म्हळ्यार भक्ती सोड न्ही ते प्रार्थना करची भक्ती आमी कसले मागून घेवच्या पुरो ती जाल्यार प्रार्थना करची ती प्रणाली आसा पळय प्रोसेस त्यांची भक्ती नवविधा भक्तीन तुला एक तें वंदनम सो ताजेन आमी देवालो टू कनेक्ट करूं येता सांगारा पळयता टायम जाल्लो 8:30 कसं चुकून आसल्यार तुमी